तुझ्या त्या मोगापासून सौम्या हाव सुसोसाव आशेता देखून सर पडून तुझ्या पायांतळा अर्पिता मोग मोच्या काळजाचो बहुपोवी तुझ्या त्या मोगापासून सौम्या हाव तुझो जाव आशेता देखून सर पडून तुझ्या पायांतळा अर्पिता मोग मोच्या काळजाचो भेटयता चिनियेचे सुख आनी तू दयेन घे चिंता मोची भेटयता चिनियेचे सुख आनी तू दयेन घे सब आनी चिंता मोची ओप्सिता कुडानी आत्मो मोसो काकुळतेन कर्मा कसोम्या तुसो बहुपोवी तुझ्या त्या मोगापासून सौम्या हाव तुझो जाव आशेता देखून सर पडून तुझ्या पायांतळा अर्पिता मोग मोच्या काळजाचो आसरो तो पत्क्या सोके दाळरी आयला हाव अस्कसा तुझे समोर पत्क्यांचे घैतांबय वैसा करया कुरपेच्या सत्तेन बरगोळ्या बऱ्या बहुपोवी तुझ्या त्या मोगापासून सौम्या हाव तुझो जाव आशेता देखून सर पडून तुझ्या पायांतळा अर्पिता मोग मोच्या काळजाचो अर्पिता मोग मोच्या काळजाचो अर्पिता मोग मोच्या काळजाचो हालेलुया 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 अर्गां तुका सोम्या जेसू अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका सोम्या जेसू अर्गां तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या जेसू दान तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या जेसू तुका सोम्या वाकर्णी तुका सोम्या जेसू करणे तुका सोम्या होगळाप तुका सोम्या जेसू तुका सोम्या जेसू जेसू मुखार ह्या घडये दिंब्यांनी आमी आसां कीर्तन 62 ಓಳು 5 मुखार देवातय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा तो म्हजो बरवसो तोच म्हजें कडाप म्हजें तारण म्हजें कोटें देखून हांव केदींच हालसो ना देवातय आसा म्हजें तारण म्हजी वडवीक तो म्हज्या गटायेचें कडाप देवस म्हजो आसरो परजे सदांच ताचेर विश्वास दवर ताचे मुखार तुजें काळीज उगड कित्याक देव एकलोच आमचो आसरो कीर्तनगार देवाचेर विश्वास दवरच्याक ह्या घडये आमकां आपणे दिता तसो विश्वास घेवन तसो बावाट घेवन ह्या घडये ह्या जाग्यार सोम्या सांगता आमी आसा हे घडीभर ताचेर आमची दिश्ट आमी कंसोवया ह्या घडये आमच्या काळजांतली आसची ती
ती आराधनाची बोगणा घेवन ताच्या पांयां तळी वेचे प्रयत्न आमी करया. सोम्या आमकां हर एकल्याक पळोवन आसा. ह्या घडये सोम्या तुका आमी आराधन करता. तुझे हजरपण ह्या घडये आमचे मदें आमी अनुभव करता आनी सोम्या आमकां समी तुज्या पांयां तळी समर्पण करूंक मुखार सरता. ह्या घडये सोम्या हे गीत आमी गायता आसतना आराधनाचें गीत आमी गायता आसतना त्याच आराधनाच्या बोगणांनी सोम्या तुका आमी प्रणिपात करूंक मुखार सरता. तुजो हांव करता, तुजो हांव करता जेजू, तुजो हांव करता आतां आनी सदां. तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना, तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना. तुका हांव अर्गां दिता, तुका हांव अर्गां दिता जेजू, तुका हांव अर्गां दिता आतां आनी सदां. तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना, तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना. तुजी हांव सेवा करता, तुजी हांव सेवा करता जेजू, तुजी हांव सेवा करता आतां आनी सदां. तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना. हालेलुया, हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गान समय गुलाब समय महिमा समय वंदन समय. हालेलुया, 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 यीशुवे आराधना, यीशुवे वंदन, यीशुवे स्तोत्र. हालेलुया, 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 हालेलुया. वही समय आम्ही तुका आराधन करता, तुझी स्तुती आम्ही करता, तुझो मोग आम्ही करता. ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी सोम्या तूं आमचे सांगता आसाय. सोम्या तुज्या पांयां तळी आमी बसूंक आशेता.
तुझे संगतपण आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक आशेताव तुझे ते आमचो बोवाट घट करूंक आशेताव आमच्या जिवितांतली सगळीं बोगणां तुझे संगता वांटून घेवंक आशेताव ह्या घडये सुमया आमकां हर एकल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बरें प्रत्येक करून तुजी मजत तुजी कुमोक सदांच आमकां दी कशें किर्तनकारान तुजे ते विश्वास दवरूंक आपोण दिल्लें तेंच विश्वासीपण सुमया आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सदांच आमी दवरूंक आमकां ह्या घडये तुज्या आशिर्वादांनी बर हें प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी समेस्त आमी बसया. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वळ 4 आनी मुखार मैजे ते पळोवंक लागीं सरतालो आनी जिलकोटा मध्ये तावन ताका उलो केलो मैजे 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 जाप दिली आपले हांव हांगा आसा. देवान म्हळें हांगा लागीं सरनाका तुज्या पांयांचो वणो काड कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. हे घडीत आमी उगडासा काडयेत देवान मैजेक आपोण दिता आसतना घडिल्ले ते घडीत मिद्यानांत थंयसर तो त्या पर्वताचेर बकरे सोरून आसलेल्या वेळार त्या जिलकोटा मध्ये देव ताचे हसरपण ताका दिता. ह्या घडये आमी त्यास जेजू मुखार आमी आसा आमच्या देवा मुखार आमी ह्या घडये आसा तस जेजू ह्या घडये ताचे हजरपण ह्या उंड्या रुपी आमकां दिवन आसा. ही घडी बर आमची दिश्ट समयाचेर आमी दवरया. ह्या घडये आमी आमच्या जिवितांत कितें आमच्या जिवितांत बगोन आसा तें सगळें समया मुखार सांगचे प्रयत्न आमी करया. दिसांनी मगळा जेजू आमकां हर एकल्यांक आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमचें कितें घडोवन आसा तुका कळीत आसा समया. ते सगळीं बगणां घेवन ते सगळीं उतरां घेवन ते सगळे आकांतची बगणां घेवन ह्या घडये समया तुज्या पांयां आमी आयल्या. तुजें दर्शन आमी घेवंक आयल्या. तुका पळोवंक आमी आयल्या. ह्या घडये समया कशें मैजेक त्या जळत्या बल्यांत देवाचें हजरपण दिसलें तेंच हजरपण समया ह्या घडये आमचे मुखार ह्या उंड्या रुपी तूं आमकां दिवन आसाय. तेच दर्शनांत आमचे जिवीत सरूंक समया तूं आमकां ह्या घडये आशिर्वादीत कर आमी मागता आनी सांगत आस सर्व आमची काळजाची बगणां घेवन आमची मागणी रादे सगळे समयाच्या पांयांतळी आमी घेवन या आनी ह्या घडये हें भजन आमी गायता आसतना तसो समी ताचें हजरपण सदांच आमकां ह्या घडये फाव करून दी म्हणून आमचें मागणें सावदी. कोंगणी भक्ति गीता पान संको 365 365. तुझ्या धारा दर्शन दी सोम्या भूता आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या भूता आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या भूता आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या भूता निंबेर आयल्या तुझे मुखार सांगता निंबेर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग सावन खालसा रुपा हाडला मोग सावन खालसा रुपा आयल्या
तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार तू आमचो वडसोड वोंडा तू आमचो वडसड बोंडा पाया पडता तुझ्या समक पाया पडता तुझे समक तू आमचो वडसोड वोंडा तू आमचो वडसड बोंडा पाया पडता तुझे समक पाया पडता तुझे समक आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार दर्शन दी सोम्या उदार जेजूचे हजरपण आमच्या मध्ये आमी बघून आसा एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया आमच्या जिविताचेर एक नदर घालचे प्रयत्न आमी करया ह्या घडये देव आमचे नितळ काळीज आशेता कीर्तन 51 दामका सांगता एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो तिरत्म म्हजे भितर घाल कीर्तनगाराची एक विनवणेचे मागणे देवा मुखार एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो तिरत्म म्हजे भितर घाल जेन्ना आमच्या जिवितांत देवाची काकूळट आमी अनुभव करता तवळ देव आमच्या काळजांत वस्ती करता कशें आमी हर एकली नितळ जाग्यार वस्ती करूंक आशेता तेच परी देवान आमच्या जिवितांत ये जैतर देवान आमच्या काळजांत राव जैतर आमचें काळीज निर्मळ आसूंक जाय नितळ आसूंक जाय मासा रक्तान भरलेलें आसूंक जाय ही घडीभर आमच्या जिविताची नवसरणी करता आसतना समयाची काकूळट आमी मागून घेवया ह्या घडये देव काकूळदार आमकां हर एकल्यांक बगसूंक तो सदांच तयार आनी तेंच बगसणे ह्या घडये आमी मागून घेवया समया आमकां बक्षी तुजे उदार काकूळटेच्या मोगान आमकां हर एकल्यांक तूं बर आमचें जिवीत समया नाना रितींनी सुकोवन गेलां तुज्या हजरपणांतावन आमी पयस पावल्या तुज्या मोगांतावन आमी पयस पावल्या तुज्या उपादेसांतावन आमी पयस पावल्या ह्या घडये समया आमी तुजे थंय पाटी येवंक आशेता आमचें जिवीत नितळ करूंक आशेता आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी केल्ल्या उणेपणाचो अस्कतकायचो ह्या घडये आमी उगडास काडया आमच्या सैमीक वडण्याक लागून आकर्शीत संगतीक लागून आमी भुल्ल्या देवा तुज्या मोगांतावन आमी पयस गेल्या ह्या घडये समया तुजी काकूळटीची मुखामळ आमी पळोवंक आशेता तुजे थंय फाटी येवंक आमी आशेता कीर्तन 51:2 आमकां सांगता म्हज्या गुण्यावंतलो म्हाका पुरतो दोन काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर मंगळा जेजू ह्या घडये ह्या आराधनांत भाग घेवन आसची आमी हर एकली समया तुजी काकूळट मागून आसा ह्या घडये समया आमकां हर एकल्यांक तूं बगोस आनी तिन्स कीर्तनगाराचे तेन्स मागणे एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो तिरत्म म्हजे भितर घाल
हे मागणे सोम्या आम्ही तुझे आदेन करता आणि तुझी काक कळतो आमच्या हर एकल्याच्या जिविताचेर ह्या घडये आम्ही मागून घेता. पान संको 140 140. Bogos maka Somia Jesu Paskasala Patkaचे पिडेन हांव घुस्पडला बोगोस म्हाका सोमिया जेसू अस्कस जाला पातकाचे पिडेन हांव घुस्पडला हांव बक्षिता दुस्माना हांव दुश्मिताक सेसाऱ्यांक हांव बक्षिता घरच्यांक हांव बक्षिता सगळ्या जेसू तुज्या नांवान हांव बक्षिता दुस्मानांक हांव बक्षिता सेसाऱ्यांक हांव बक्षिता घरच्यांक हांव बक्षिता सगळ्यांक जेसू तुज्या नांवान बक्षिना जाल्या मोणान शांती ना बक्षिना जाल्या मोणान शांती ना हांव बक्षिता हांव मोकरता तुज्या नांवान हांव बक्षिता दुस्मानांक हांव बक्षिता सेसाऱ्यांक हांव बक्षिता घरच्यांक हांव बक्षिता सगळ्यांक जेसू तुज्या नांवान हांव बक्षिता दुस्मानांक हांव बक्षिता सेसाऱ्यांक हांव बक्षिता घरच्यांक हांव बक्षिता सगळ्यांक जेसू तुज्या नांवान. सोम्याचे हजरपण ह्या घडी आम्ही बघून आसा. ही घडी बर आमची दिनवासनेची काळजां घेवन सोम्या मुखार येवचे प्रयत्न आमी करया. देव आमकां हर एकल्यांक आदार दिवन सोक मोग करचो. दिसपट्ट्या जिवितांत ताचे मारिफात आमकां लाभल्या सर्व बेसांवांचो आशिर्वादांचो एक घडीभर आमी उगडास काडया. दिनवासनेची अर्गां बोगणां घेवन ह्या घडये आमी मुखार सरया. आमची जबाब सावंदी अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेसू अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेसू ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी तुझे हजरपण आमकां दिताय देखून अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेसू आमचे जिवीत सगळें बरें तुवें केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेसू सगळ्या बऱ्या संगतीने आमचे जिवीत तुवें भरल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या देवाच्या मोगाची भुरगीं आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेसू विविध रितींनी देवाचो मोग आमच्या जिवितांत तुवें आमकां व्यक्त केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेसू आमकां बगसून नवी रचना तुवें आमकां केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या ह्या जेसू संवसारांत एक बरें जिवीत आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेसू येवकरिस्त रुपी आमच्या काळजांत तुवें बिडार केल्ल्या खातीर आमकां हर एकल्यांक जिवीत फावो कर. तुज्या आशिर्वादांनी बऱ्या शेगुणांनी तुवें आमकां भरल्या खातीर
आमची कुटुंबां तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी ओगळाप तुका सोम्या आमच्या कुटुंबांत संगतपण मोग बोगसाणे असले बरे शेगून तुवें आसा करूंक कुमो केल्ल्या खातीर अर्गांनी ओगळाप तुका सोम्या आमच्या लग्न जिवितांत आमकां तुवें संगत दिल्ल्या खातीर बरे धर्मीक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमकां बरें काम वावर तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी ओगळाप तुका सोम्या दिसपट तो ग्रास दिवन आमचे पोषण करताय देखून अर्गांनी ओगळाप तुका सोम्या आमच्या निरासपणांत आमकां संगत दिताय देखून विविध रितींनी आमची दुखां पुसून आमकां बुजयताय देखून आमकां गरजांक पावताय देखून अर्गाणी ओगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या मागण्याक कान दिताय देखून अर्गांनी ओगळाप तुका सोम्या ह्या आराधना मुखांतर तुझे हजरपण आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गांनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू पळय मोगळा जेसू ह्या घडये तिन्स दिनवासनेची बोगणां घेवन तुज्या पांये तळे आमी आसा कशें ते दासन कडकार तुजे मुखार आयिल्ले दाविदाच्या पुता आमची काकुळट कर म्हणून तांणी मागल्या वेळार तुवें तांकां ह्या जाका सरशी धाडली पूण वाटेर वेता नितळ जाल्ले ते तांचे मदलो एकलो समार्यागार मात्र फाटी येता आनी देवाक अर्गां दिता जेजूक अर्गां दिता ह्या घडये सुम्या त्याच समार्यागारा बरी आमी तुज्या पांयांतळी फाटी येवंक आशेता तुवें आमकां दिल्लें हर एक काणीक तुवें आमकां दाखयल्लो तो विश्वासी मोग आमी उगडास हाडटा आनी ह्या घडये सोम्या हें अर्गां गीत आमी गायता आसतना तेंच दिनवासनेच्या बोगणांनी तुज्या पांयांतळी येवन तुका अर्गां दिवंक हांव मुखार सरतां 548 ताळयो पेटोवन आमी म्हणया अर्गां तुका आमच्या बाबा अर्गां तुका क्रिस्ताराया अर्गां तुका पवित्रत्म्या अर्गां तुका त्रिएक देवा ओगळाप तुका आमच्या बाबा ओगळाप तुका क्रिस्ताराया ओगळाप तुका पवित्रज्ञा ओगळाप तुका त्रिएक देवा महिमा तुका आमच्या बाबा महिमा तुका क्रिस्ताराया महिमा तुका पवित्रज्ञा महिमा तुका त्रिएक देवा वंदन तुका आमच्या बाबा वंदन तुका क्रिस्ताराया वंदन तुका पवित्रज्ञा वंदन तुका त्रिएक देवा स्तुती तुका आमच्या बाबा स्तुती तुका क्रिस्ताराया स्तुती तुका पवित्रज्ञा स्तुती तुका त्रिएक देवा प्रणाम तुका आमच्या बाबा प्रणाम तुका क्रिस्ताराया प्रणाम तुका पवित्रज्ञा प्रणाम तुका त्रिएक देवा जय जय तुका आमच्या बाबा जय जय तुका क्रिस्ताराया जय जय तुका पवित्रज्ञा जय जय तुका त्रिएक देवा Alleluia, 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 Alleluia.
हालेलुया 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 सर्वांमी बसया. मत्तेवाचो वंजेल अध्याय 8. जेजून एका कोडकाराक बरें करचें घडीत आमी वाचता. आनी तो कोडकार जेजू मुखार आयलेंस ताणें म्हणली, उतरां जावन आसात, सैबा तुका मौन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजू ताचो हात विस्तारून ताका ताणें आपडलें आनी म्हळें, म्हाका मौन आसा, तूं नितळ जा. आनी तक्षण ताचें कोड नितळ्ळें. जेजू लागीं ताणें मागलें एक ल्हानशें मागणें म्हणयत, सैबा तुका मौन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. सैबा तुका मौन आसल्यार तुज्यान म्हाका बरें करूंक जाता. ह्या उतरांनी आमकां कितें गरज आसा, कसलो आदार आमकां गरज आसा, जेजू लागीं आमी सदांच मागयेत. आनी ह्या मागण्याक जेजूची बसवणी जावन आसा, म्हाका मौन आसा, नितळ आसा, म्हाका मौन आसा, बरो आसा. जेजू ह्या घडये आमकां हर एकल्यांक पळयोवन आसा मोगाच्या इश्टानो. जेजू आमचेर हर एकल्यांचेर ह्या घडये दिश्ट लावन आसा. आनी जेजू मुखार आसची आमी कसली गरज घेवन ताच्या समोर आयल्या. हे घडीभर आमच्या गरजांचो, आमच्या विनवणेचो उगडास आमी काडया. तो गोडकार जेजू मुखार येवन ताणें मागल्लें, तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. तुका मौन आसा तर तुवें म्हाका नितळ करयेत. ताका गरज आसली ती कुडीची भलायकी ताणें जेजू तावन मागून घेतली. ह्या घडये मोगाच्या इश्टानो, आमी जेजू सांगाता आसा. ह्या घडये जेजू सांगाता ताचें हजरपण बघून आसा, ताचेर आमची दिश्ट लावन आसा. कित्याक आमी जेजूच्या पांयां तळी आयल्या, ताचो सांगात सोदून ताणें दिता तें समाधान आशिवून, तो दिता ते आशिर्वादा घेवंक आमची मागणी, प्रार्थना, विनवण्यो आमी घेवन आमी जेजू मुखार आयल्या. कसली गरज आमकां ह्या घडी आसा, जेजू मुखार आमी मागया. जावंक पुरो सबाराक आमकां विशेश करून कुडीची भलायकेची गरज आसा. कुडीची भलायकी ह्या दिसांनी प्रत्येक करून नाना रित्याच्या पिडे वरवीं जायतो लोक पिडेन पडला आनी ह्या मरिफात बऱ्या भलायकेक तो राखून आसा. ह्या घडये जेजू म्हाका आनी तुका तेच बऱ्या भलायकेचे देण्या खातीर मागोवंक ह्या घडी आपण दिता. जेजू लागीं आमी तेच उतरांनी मागया. सोम्या तुका मौन आसल्यार तुज्यान म्हाका बरी भलायकी दिवंक जाता. तुका मौन आसल्यार सोम्या तुज्यान म्हाका बरो करूंक जाता. तुका मौन आसल्यार सोम्या तुज्यान आमकां हर एकल्यांक नवें जिवीत फावो करूंक जाता. सवारांनी आमी दुसऱ्यो विनवण्यो घेवन आयल्या. जावंक पुरो भुरग्यां बळा खातीर, जावंक पुरो आमच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद घेवन, जावंक पुरो आमच्या कुटुंबाच्या गरजा खातीर मागोवंक, जावंक पुरो कितेंय फुडारा विशीं आमी योजन घाला तें योजन सोम्या पंथाक पावय म्हणून. ह्या घडये ही सगळीं ते सवां सगळे इरादे आमच्या काळजांतली सोम्या मुखार आमी दवरया आनी ह्या घडये उबी रावया. सर्व आमी उबी रावया आनी पवित्र आत्म्याचो आदार ह्या घडये मागोवंक आमी मुखार सरया. सोमी आमचे संगता आसा. आमच्या काळजांतली सगळीं बोगणां तो जाणा. आमची मागणी तो आयकोन आसा. ह्या घडये
ही सर्व मागणी प्रार्थना समयाच्या पायंतळी समर्पण करत असताना सांगतच पवित्र आत्म्याक आमच्या मध्ये आम्ही येवकार करूया. देवाच्या उतरास नियाळ करून त्या देवाच्या उतरांतून प्रेरित जाल्ले आम्ही प्रत्येक करून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान समयाते सरीत विश्वासी जावं समयाच्या शिगोणाच्या वाटेन आम्ही समकोंक ह्या घडये समय आमकां आशीर्वादीत करून दी. ताच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमकां भरून दी आणि सगळ्या आमच्या मागण्याक आमच्या विनवणेक तो कान दिवन दी म्हणून ह्या घडये आम्ही देवाचो आदार पवित्र आत्म्याची मजत आमचे मध्ये मागून घेवया. पान संको 98 दैविक तेण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेतून देवोन ये तेलांची सुचा दैविक मोगाम आमकां तूं रूपीत कर आमकां तूं रूपीत कर दैविक तेण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेतून देवोन ये तेलांची सुचा दैविक मोगान आमकां तूं रूपीत कर आमकां तूं रूपीत कर दुकुली मोना राखून आसा गायेलीं काळजां आशेवन आसा सांगता दुकुली मोना राखून आसा गायेलीं काळजां आशेवन आसा मोगा उजान तुझ्या ती आज गुण कर संतोषान भरून जिनी पावन तुमक मोगा उजान तुझ्या ती आज गुण कर संतोषान भरून जिनी पावन तुमक दैविक तेण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचेतून येवन ये तेलांची सुचा मोगा आमकां तूं रूपीत कर आमकां तूं रूपीत कर. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 10 अध्याय 31व्या वाक्यतावन 32 वाक्यपर्यंत तवळ जुदेवानी ताका पात्रांव म्हणून परत्यान पतर विंचले देखून जेजू म्हणालो बापाच्या पदवेन जायतीं वर्तीं कामां हांवें तुमचे मुखार करून दाखयल्यांत हांचे भितरल्या खंयच्या कामां पासत तुमी म्हाका पात्रांवंक सोदतात. जुदेवानी ताका जाप दिली बऱ्या कामां खातीर आमी तुका फातरायना पूण तूं करताय त्या देव निंदे पासत तूं एक मनीस तरी तुकाच देव करताय. जेजून जाप दिली तुमी देव म्हणून हांव सांगता ही उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयल्लीं आसात गी नात. जर देवाचें उतार प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यात आनी पवित्र पुस्तकाचें उतार केदींच भोगोंक नजो तर म्हाका बापानच धाडलां आसता हांव देवाचो पूत म्हणून म्हणलें देखून हाणें देव निंदा केली म्हूण तुमी कशें म्हणचें. देवाचें उतार हें. बशा हांगासर आयच्या वाचपांत एक म्हत्वाची विचार आसा आनी थंय जावन आसा स्वामी जेजू
बापाच्या पुदवेन जायतीं व्हडलीं व्हडलीं कामां करता. थंयसर आसले जुदेव विचारतात खंयच्या अधिकारान तूं हें करताय की म्हणून. जेजू म्हणटा हांव देवाचो पूत देखून हांव हें करता म्हणून. म्हळ्यार जर कोणी एक व्यक्ती देवाचो पूत तर ताच्या जिवितांत वर्ती वर्ती कामां ताका करूंक साध्य आसा म्हणलें एक राज हांव हांगासर आसा. आतां हांगासर एक मॅट मुखार आमी पळयलें जाल्यार थंयसर ते सुदेव सवाल विचारता तूं कशें देवाचो पूत. जेजू म्हणटा जर तर तुमच्या देवशास्त्रांत तुमकां देव म्हणून सांगलां जाल्यार आनी हें उतार तें केदेंच फट जायना. देवाचें उतार आयकल्लें हर एकलीं देवा बरींच म्हणून पवित्र पुस्तकांत आसलें तें सत म्हणटा. म्हळ्यार आमी हर एकलीं देवाचें उतार आयकल्लीं ह्या आमकां देवाच्या कृपे वरवीं देव जावंक म्हळ्यार सुपर नॅचरल प्रभावीत जावन बरीं कामां करची कॅपॅसिटी देवान आमकां दिल्या. खंयसर गे हांव आनी तूं आमच्या जिवितांत असली एक कृपा आसा म्हणलें हांव आनी तूं विसरून गेले हांव. आनी त्या देखून आमचे कारणां वर्ती वर्ती कामां करूंक जायनात. परत रिपीट करता. हांगासर आयच्या वचपाचें राजाव जावन आसा. स्वामी जेजू वर्ती कामां करनासलो कित्याक म्हळ्यार तो म्हणटा हांव देवाचो पूत देखून हांव म्हाका करूंक शकता. आनी ते सवाल केल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा तुमच्याच पुस्तकांत तुमकां देव म्हणून सांगला. म्हळ्यार देवाचें उतार कोणाक प्राप्त जालां तें देव म्हणून सांगलां. देखून तुमी तशें करूंक साध्य आसा. तुमकां आनी म्हाका व्यत्यास कितें म्हणटा जेजू. तुमकां आनी आपणा कितें व्यत्यास म्हळ्यार हांव तें सत मानता हांव जाणा आनी त्या देखून हांव ती वर्ती कामां करूंक म्हजे कारणां साध्य जाता. आतां हांगासर आमी एक मॅट पळयलें जाल्यार कीर्तनकार 82ನೇ अध्यायांत 5वें आनी 5वें जावन 7वें वाक्य म्हणटा पूण तांकां गिन्यानी ना मोती ना काळोखांत ते भोंवतात पृथ्वेच्यो बुन्यादी हल्ल्यात. हांवें म्हळें तुमी देव तुमी सगळे परामोनत देवाचे पूत तरी पूण तुमी मनशां बसून मरून वेतल्यात कुंवरां भशेन तुमी पडतल्यात. हांगासर कीर्तनकार म्हणटा तुमी हर एकलीं देवाचो पूत म्हळ्यार देवाचीं भुरगीं तरी पूण तुमकां ह्या विशयान गिन्यान ना. म्हळ्यार तुमच्या मंड्या भितर हें ना. देवाची कृपा असली आसा म्हणून तुमकां कळीत ना. त्या देखून तुमी मनशां भशेन मरून वेतात. म्हळ्यार लौकीक तरान मरून वेतात. अलौकीक तुमची सकत सुपर नॅचरल तुमची सकत तरी पूण तुमी वर्ती कामां करूंक जायना. स्वाभावीक तरान सामान्य कामां करना एका मनशा बरी लौकीक तरान तुमी मरतल्यात. सांजोवच्या 10व्या अध्यायान 12वें वाक्य म्हणटा पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपणा नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. देवाचें उतार जावन आसलो जेजू ताचेर विश्वास दवरल्यांक तांकां देवाचीं भुरगीं म्हळ्यार देवा शिवाचें बिल शिवन जाता मनशाचें भुरगें मनीस जाता देवाचें भुरगें देवूच जाता. आनी असले हक्क हर एका मनशाक देवान तें दिलां. तरी आनीक दोतोरनेच्या पुस्तकांत CCC 1250 म्हणटा जर तर ल्हान भुरग्याक बाप्तिस्म दिवन काळोखांतावन सुटका दिवन देवाचें भुरगें करिना तर पवित्र सभा आनी भुरग्याचे आवय बापाय भुरग्याक देवाचें भुरगें जावचें कृपेतावन वंचीत करता. म्हळ्यार ल्हानशे प्रायर कित्याक ताका बाप्तिस्म दिवचें म्हळ्यार काळोखांतावन सुटका दिवन त्या भुरग्यान देवाचें भुरगें जावचें तसली कृपा हर एका व्यक्तीक आसा. आनी ती कृपा लभच्या खातीर
त्या ल्हानशा भुरग्याक कसं बाप्तिस्म दितात जर तर तशें करना तर आवय बापूय आनी पोवी सभा तांकां त्या भुरग्याक मेळच्या त्या कुरपेतावन वंचीत करता. म्हळ्यार हर एका भुरग्याक बाप्तिस्मा मुखान न्ही तुका देवाची भुरगीं गेल्यांत. आतां सवाल म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार एक वर्तें सवाल जावन आसा, कित्या खातीर हांव आनी तूं एक सामान्य व्यक्ती बरी आजुनी जिवन आसा ओंगी म्हणलें सवाल. म्हाका पवित्र पुस्तकाचें पान हांव उगडतना त्या पुस्तकांत म्हळ्यार पोरण्या सोल्ल्यांत सामुएलाचें पयलें पुस्तक 22 अध्याय 2 वाक्य वाचता आसतना म्हाका एक तराचें विशेष तराचें भोगाप भोगलें. आनी तें जावन आसा तें उतार अशें आसा, दावीद घातांतावन भायर सरलो आनी आदुमुल्ल्याच्या दोलीक आयलो. ताच्या भावांक आनी ताच्या बापायच्या सगळ्या कुटुंबाक ही खबर मेळटस ते ताजे शिंगेले. आतां हाचे वटू दावीदा वटू कोण आसात पळया. कश्टान सांपडलेले, रिणान बुडलेले वा मानास्ताप आशिल्ले सगळे ताजे भोवती एकठांय जाले आनी तो तांचो मुखेली जालो. ताजे सवें सुमार 400 मनीस आशिल्ले. आमकां दावीद एक व्हडलो मनीस करेक्ट, तातूंत कांय दुसरें उतार ना. पूण दावीदा वटू आशिल्ले 400 जाण कोण गे म्हणलें सवाल. हे 400 म्हण कोण? रिणांत बुडलेले, कश्टांत सांपडलेले, मानास्ताप आशिल्ले असले एक सामान्य व्यक्ती, निष्प्रयोजक म्हणले व्यक्ती ह्या दावीदा वट्टू बसतात. आनी हे दावीदा वट्टू सैन्याक भरते जावन दावीदा सांगाता रावून ते पुरा झुजान ते जिखतात. आनी ताजे उपरांत साबार वर्सां उपरांत दावीदान राय जावचें. तुमी घरा वचून वाचयात. हे 400 जण एक सामान्य व्यक्ती, एक निष्प्रयोजक व्यक्ती समाजाच्या दृश्टेंत असले व्यक्ती दावीदा म्हळ्यार एका पावरफूल व्यक्ती वटू मेळिल्ल्यान तांचें जिवन सगळें परिवर्तन जालें. नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयता जेजून 12 जाणां सिसांक विंसून काडिल्लें. ते काही शास्त्री न्ही, फरिजेव न्ही, बगर एक फागी लेवा देवे करच्या टॅक्स कलेक्टर्स सामान्य व्यक्ती. तरी पूण जेजू म्हणल्यार एका प्रभावीत व्यक्ती लागीं ते जियेले देखून जेजून तांकां 3 वर्सांचें ट्रेनिंग दिलें. उपरांत जिवन जाल्या उपरांत 40 दिसांचें ट्रेनिंग दिलें. आमच्या धर्मच्या कृत्यांत पयल्या अध्यायांत 3 वाक्य म्हणटा, मौन जावन जिवन जाल्या उपरांत 40 दीस परत तांकां ट्रेनिंग दिलें. ताजे उपरांत 50 दिसांनी तांचेर पवित्र आत्मो भरलो. आतां हांगासर पळया, जर तर आमकां खरें ट्रेनिंग मेळ्ळें, दावीदाच्या वट्ट आसल्या 400 जाणांक दावीदा मुखांतर बरें ट्रेनिंग मेळ्ळें आनी ते बरें सुपर झुजारी जाले. जेजू वट्ट आशिल्ल्या त्या 12 सामान्य व्यक्तींक जेजू तांकां बरें ट्रेनिंग मेळ्ळें आनी ते सुपर आपोस्तल जाले. तर म्हाका आनी तुका हर एकल्यांक देवाच्या कुरपे वरवीं हांव आनी तूं ती कुरपा आमचे कन्न घेवंक साध्य आसा. तर आमी ताजे विशीं ट्रेनिंग काडून तें एक्टिवेट केलें जाल्यार हर एकल्यांक म्हाका आनी तुका महत्कार्य करूंक साध्य आसा. देवाची कुरपा म्हणटस उडास दोरीचे मोगाचे न्हू, ती एक मात्र न्ही. देवाची कुरपा म्हळ्यार साबार देवाची कुरपा आसात. साम पेद्रोच्या पयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायात 10वें वाक्य म्हणटा, पूण तुमकां जेजू क्रिस्तांतय सस्नाच्या महिमेक आपोवणें दिल्लो देव सर कुरपेदसो दातार. सर कुरपेसो तो दातार म्हळ्यार विविध कुरपा आसात आनी तांच्या सर्व कुरपेसो दातार हो जेजू क्रिस्त जावन आसा, आमचो देव आमचो जावन आसा. आतां विंगड आमकां कितें जालां म्हळ्यार आमी एकानी एका कुरपेंत आमी हर एकलीं आसा मोगांच्या एकानी एका कुरपेंत. पूण उरल्या कुरपेंत आमकां नात. कसल्यो पुरा कुरपा आसूंक साध्य आसा. प्राभावाची कुरपा आसूंक साध्य आसा,
जाणवायची कृपा आसूंक साध्य आसा. या फेवर आमकां मेळची आसली कृपा आसा. सखत आमचे थंय मेळची आसली कृपा आसा. अधिकाऱ्याची कृपा आसा. थोड्यांक सरकारी अधिकाऱ्यां कडेन साळावळ करची आसली कृपा आसा. थोड्यांक मुखेलपणाची कृपा आसा. थोड्यांक रिव्हिलेशन उगडापण जावची कृपा आसा. थोड्यांक मागण्याची आसक्त आसली तसली कृपा आसा. थोड्यांक इश्टागत खंय गेल्यार तांकां इश्टागत जातात, इश्टागतीची तांकां कृपा आसा. थोड्यांक बरो संबंद दवरची कृपा आसा. तसल्यांक कोणा कडेन गेल्यार तांकां बरो संबंद आसता. मागीर थोड्यांक अजापगरची सक्तीचो तांकां कृपा आसा. बरें कुटुंबाची जिवनची कृपा आसात. या बरें व्यापार करचें वा समृद्धी जावचें या भलायकेचें विविध कृपा मोगाच्यान आसात. आतां कृपा म्हळ्यार अलौकीक सबलीकरण देवाच्या आत्म्या मुखांतर. सिंपल उतरान सांगचें जाल्यार कृपा म्हळ्यार ग्रेस म्हळ्यार सुपर नॅचरल एम्पावरमेंट थ्रू होली स्पिरीट. या देवाच्या आत्म्या मुखांतर अलौकीक सबलीकरण. आनी त्या देखून ही कृपा केदाळा मनशा थंय येता. आनी मुस्तू कृपा केदाळ्या एका मनीस भरता तितलो आनी तितलो तो प्रभावीत तरान ह्या समाजांत महत् कार्य करूंक शकता. एक सामान्य व्यक्ती ऑर्डिनरी हांवांतून जावंक पुरो जर तर देवाची कृपा कितें म्हणलें जाणा जावन तें एक्टिवेट केलें जाल्यार आमी असाधारण व्यक्ती जावंक साध्य आसा. मुस्तुबोटी आमकां कृपा ना, थोडे वटेन कृपा आसल्यार तें एक्टिवेट जावना. मुस्तुबोटे म्हणटा म्हाका थंय कित्याक ना, हांव इतलें बरें केल्यार कोण कित्याक म्हाका कोणी फ्रेंड सर्कल जायना, कित्या खातीर म्हाका एक लिडर जावंक जायना, कित्या खातीर म्हाका एक काले म्हणटात बरें एक जिवीत समाधानाचें जिवीत जिवंक जायना, कित्याक हांव एक समृद्धीवन जायना, कित्याक म्हाका अधिकार मेळना, हांव इतलें प्रयत्न करता कित्याक म्हाका अधिकार मेळना. म्हळ्यार मुस्त आसात. देखून हांव मोठ्यान सांगचें हर एकाकी ताजेंच म्हणलें एक एक लक्ती संगत्यो आसात. उदाहरणाक एक प्रभावीत व्यक्ती जायचे जाल्यार त्या व्यक्तीक संबंधाची आनीक मुखेलपणाची कृपा ताचे थंय आसा. जर तर संबंध दवरची कृपा ताचे कडेन ना, या मुखेलपणाची कृपा ताचे कडेन ना, तो व्यक्ती प्रभावीत जावंक जायना. आमी पळयता थोडे व्यक्ती खंय नात तरी पूण सगळे कडेन बऱ्यान आसात. बरो संबंध तांकां कशें म्हूण गुंतना लागता. ते एक बरें मुखेलपणाचें तांचे थंय लक्षण आसात. त्या देखून ते प्रभावीत व्यक्ती जावंक पुरो एकल्याक ग्रेस्त जावंक जाय. आमी इतलें केल्यार कित्याक ग्रेस्त जायना म्हळ्यार थंयसर एका व्यक्तीक गरज आसा सकारात्मक चिंतपाची कृपा ताका जाय. उत्पादन प्रोडक्टिविटी करचें तसलें ताका कृपा जाय. सक्रीय तरान व्यक्तित्व ताजें जाय. ह्या जाणवायची कृपा ताका आसा. हें पूर आसल्यार मात्र तो एक व्यक्ती एक ग्रस्त जावंक शकता. अनेक मनीस म्हणूंक पुरो हांव कित्याक जाणवोन न्ही गे म्हणून. जाणवोन जाय जाल्यार देवाची कृपा तुका रिव्हिलेशन उगडापण जाय. देवाचें उतरान ध्यान तुवें करी. ती कृपा तुका मेळा. देवाची बुदवंतकाय तुजे थंय आसून ती उपयोग कशें करचें तुका कळा. आनी त्या देखून हांव आनी तूं रक्त मांसाच्या सैमांत आमी लिमिटेड जाल्यार केदाळा देवाची कृपा आमचे थंय वळून ती एक्टिवेट जाता. तो मनीस सुपर नॅचरल सक्ते बरी तो मुस्तू बरी कामां करूंक शकता. दोन तरेची कृपा आसात. एक बादशावी जोडची कृपा तर आनी एक सक्रीय करचे तसली एक्चुअल कृपा म्हणटा वास्तवीक कृपा म्हणटा. बादशावी करची कृपा म्हळ्यार भावार्थी जावन बदलातात. पेंतकोस्ताच्या दिसा 3000 लोक एकत्र सांबेदोच्या भाशणांत शर्मावार 3000 लोक अनभवर्थी भावार्थी जालो. जावंक पुरो सबार पोटी आमी मुस्तो तांदूळ दिता, बरेंपण करता, सगळे आमच्या फाटल्यान आसात. पूण जेजूक बरोबर भावार्थ दवर म्हळ्यार आमचे सांगाता कोणी अनेक धर्माची आमच्या सांगाता येनात. उरले पुरो संगतीन आसात. तांकां तें कृपा आसल्या शिवाय तुमी त्या व्यक्तीक तांकां भावार्थ विंगोवंक जायना. ताका म्हणजे आमी म्हणचे बादशा वेसो
आमी ताका कुरपा म्हणटा. आनी एक कुरपा आमी सांगचे उरल्या पुरा संगतीन संवसाराच्या सर संगतीनी तूं एक क्रियाळ जावन प्रभावीत व्यक्ती जावचें आसल्यार ताका आमी म्हणटा. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12वें अध्याय 7-8वें वाक्य म्हणटा, देवान आमकां एक एकल्याक दिल्ल्या कुरपे सरी जावन आमचें तें आसलीं देणी विविध एकल्याक प्रवाद करचें देणें मेळना जाल्यार आपणाक दिल्ल्या भावार्थाच्या मापान तो प्रवाद करूं. कारबार चलोवचें देणें आमकां मेळना जाल्यार पेल्याच्या सेवे खातीर तो तें चलोवं. तो शिकोवणदार जाल्यार आपलें देणें तो शिकोवच्याक वापरूं. हेरांक उत्तेजन दिवचें देणें मेळ्ळ्यार हेरांक तें उर्बेवन करूं. दान दितलो उधार मनान दिवं. अधिकार चलयतलो जतनेन चलोवं. दयाळ करुण्यो करतलो तो हस्त्या तोंडान करूं. हांव काल एक सांगचें म्हळ्यार एक एकल्यांक एक एका टायपाची कुरपा आसा. त्या कुरपे प्रमाणे तो सेवा दिवंक शकता. आतां सांव पावलो न्हू दुसऱ्या कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्र 12वें अध्याय 8वें वाक्यांत आमी थंयसर पळयता. ताका सांव पावलो ताका कश्ट भोगतात आनी तो म्हाका कितें अशें मेळ्ळें म्हणटाना सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हजी कुरपा तुका पुरो म्हणटा. मुखाचे न्हू एक कुरपा हांवें तुवें एक्टिवेट कशी करची. थोडे फावटी आमकां कुरपा मेळटा पूण आमकां एक्टिवेट जायना. आमचे कडेन काजू बियो आसूंक पुरो पूण ते काजू बी ओपन केल्या शिवाय ताजो मोय खावंक जायना. म्हज्या कडेन काजू बी आसा त्या देखून हांव खाता म्हळ्यार जायना. काजू बी ती ओपन करीचे जाल्यार म्हाका गुत्त आसाचे आनी ताजे उपरांत मात्र तो मोय म्हाका मेळटा. तशे प्रमाणे थोडे फावटी आमकां कुरपा आसता पूण ती कशी ऑपरेट करची आमकां गुत्तो ना. एक्टिवेट करचें गुत्तो ना. त्या देखून 3 संगती हांव तुमच्या मुखार दवरतां. पयल्यान पयलें आध्यात्मीक उजवाड जायचे. आध्यात्मीक उजवाड जायचे. चिंत्या एका व्यक्तीक गूण करची एकल्याक ताका गिफ्ट ऑफ हिलींग आसा म्हूण सांगलां. जर तर ताका गिफ्ट ऑफ हिलींग ताका मेळ्ळ्यार ताणें प्रभावीत हिलर जायचें जाल्यार पवित्र पुस्तकांत जेजून 20 जाणांक गूण केल्लें ती वाचपां ताणें वाचूंक जाय. ताजे विशयीन जाणा जावंक जाय आनी ताजे उपरांत ताका गूण करूंक तो मुस्तो सुलाबायन करूंक शकता. उदाहरणाक एक कडेन म्हणटा एकल्याक म्हणटा जेजू आरेकाराक म्हणटा ताका देंवयल्ल्या वेळार तुजें पातकां तुका बोगसालीं ताजे उपरांत ताका तो गूण करता. आनी एकल्या कुड्ड्याक म्हणटा सिसांनी विचारलो कुड्डो कित्याक म्हळ्यार विचारता. न्ही ताज्या मालकणाच्या पातकां खातीर न्ही देवाचे महिमा प्रकट करच्या खातीर तो कुड्डो जाला म्हणटा आनी ताका आनेका शैलीक ताका गूण करता. आनी एक फावटी तो एकल्याक ताजे तें आशिल्लो पाड सकत भायर घालूंक जायनातल्या वेळार जेजू सांगता हाका उपास आनी मागण्या शिवाय हाचे सकत भायर घालून हाका बरें करूंक जायना म्हणून. म्हळ्यार विविध संगती थंयसर आटापून आसात मोगाच्या न्हू. आनी जर तर त्यो विविध संगती विशयींत आमी नेणाव जाल्यार आमकां ती जाणूव येना जाल्यार आमी सामान्य व्यक्ती जावन आसतले. त्या देखून सांव पावलो गालातकारांक बरयल्ल्या 4वें अध्याय पयलें वाक्य म्हणटा आतां हांव कितें सांगता तें चिंतून पळया. दायजाचो हक्कदार भुरगेप्रायाचो आसा ते दोळ पर्यान सगळ्या आस्तेचो तो धनी वयतरी तो एका गुलामा बरी स्वातंत्र्य नातलो म्हूण येत. हांगासर पळया एकलो दायजाचो वारिसदार आसा तरी पूण तो एका गुलामा बरी कित्याक ताका ताजे तें इतलें आसा म्हणलें आनी कशें उपयोग करीचें म्हणलें ताका गुत्तू ना. केदाळा पर्यंत ताका आसा म्हूण गुत्तू ना. आसा म्हूण गुत्त आसल्यारय कशें प्रयोग करीचें म्हणलें ताका गुत्तू ना. तो गुलामा बरी जावन आसा तो धनी जायना. तशेंच आमकां कितल्योय आमकां कुरपा आसूंक पुरो केदाळा वरेग ती कुरपा एक्टिवेट करूंक आमच्या कारणान जायना. ती कुरपा प्रयोग करूंक म्हज्या कारणान तुज्या कारणान जायना. थंय वळ पर्यंत हांव आनी तूं सामान्य व्यक्ती जावन हांव आनी तूं ह्या संवसारान जियेतले. हांव त्या देखून पयल्यान पयलें आमकां देवाचें आत्मीक उजवाड आमकां गरज आसा. जर तर आत्मीक उजवाड आमचे थंय ना जर तर ती जाणवाय आमचे कडेन ना थवळ आमी खंयचीय कुरपा एक्टिवेट करना सुपर नॅचरल पावरार आमी सक्सेसफूल जावंक जायना. दुसरें आमकां गरज आसा मोगाच्यानो मागणें.
आमी पळयता जेजून इतलें बरेंपण केलें जाल्यार एक सोरो बसून मुस्त कडेन तो मागोवन आसलो. आनी तशेंच पेद्रोक बंदेन गेल्ल्या वेळार थंयसर सगळे लोक सांगाता मेळोन मागता. धर्मदूताच्या कृत्यान आमी पळयता सगळे लोक सांगाता मेळोन मागता. त्या आयकून ताजें लोकांचें मागणें आयकून त्या पेद्रो थंयसर भायर येता आनी ताज्या उपरांत मस्त बरीं कामां करूंक शकता. नाजाल्यार हांवें ताका जिवीशी मारूंक म्हूण चिंतिल्लें. त्याच प्रमाणे मस्त जाणांक आमकां देवाची आमी पळय परणे आसल्यान मस्त झुजां विन्न जाल्यान जाल्यार मागण्या वरवीं जे विन्न जातात. त्या देखून आमचे थंय आसली सखत एक्टिवेट जायचे जाल्यार मागण्याची आमकां गरज आसा. आतां मागणें करल्या वेळार काय जाता देवाची वळख आमकां मेळटा. कशें हांव आनी तूं उलयता तशेंच मागणें म्हळ्यार आमी देवा लागीं उलोवचें. देवा लागीं केदाळा उलोवंक जाता म्हळ्यार आमकां ताची वळख सारकी रितीन आसल्या वेळार आमी देवा लागीं संभाशण करूंक शकता. आनी केदाळा देवा लागीं वळख आसा त्या दाळा आमची कृपा अदीक मापान वाडटा म्हणटा पळयत पुस्तक. आमी पळयता सांत पेद्रोन बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत पयल्या अध्यायान दुसरें वाक्य म्हणटा देवाक आनी आमच्या स्वाम्याक तुमी वळखल्या वरवीं अदीक मापान कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. हांव परत रिपीट करता. देवाक आनी आमच्या स्वाम्याक तुमी वळखल्या वरवीं अदीक मापान कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. शांती आनी कृपा व्हडच्या मापान इन अ टोटल हायर लेवल मेजरमेंटार कशें मेळटा म्हळ्यार ताची वळख धरन हांवें तुवेंची येयल्ल्या वेळार त्या दाळा आमचें तें आसचें तें कितें कृपा विविध कृपा हांवें उल्लेख केलें ती एक्टिवेट जातात. चड आनी चड बळादीक तरान ते उपयोग करना सोम्यान जिजून केल्ले बरींच जायतीं वर्तीं कामां आमकां करूंक बरीं कामां करूंक साध्यात. तिसरें आमकां जाय आमचें तें इम्पार्टेशन जाय म्हळ्यार आमकां तें कोणें म्हणी हस्तांतर तांचें तें आसली. उदाहरणाक आमी पळयता त्या आमच्या क्रिस्मा वेळार गोवळी बाप येवन आमच्या तकलेर हात दवरता आनी पवित्र आत्म्याचें हस्तांतर हें आमकां थीर करता पळयतात मात थीर करता देखून आमी क्रिस्म म्हणटा. तशेंच आमच्या जिवितांत चिंत्या एकलो मुस्तूसो प्रायसो एकलो व्यक्ती आसा ताका देवाची कृपा आसा लांब जियोवची जावंक परतो 100 वर्सां जियेता. तसल्या व्यक्तीन आमच्या तकलेर हात दवरून मागलें जाल्यार आमकां कितें लांब जिविताची कृपा आसा ह्या मनशाक हांव मागता म्हणटा जाल्यार ही इज द कॅरियर ऑफ द ग्रेस. कोणीय तो व्यक्ती जावन दी हर एक व्यक्तीक एक तरेचें ग्रेस आसा. कोणाक ती कृपा आसा तांणी कृपा अनेकल्याचेर तांचे मागोवन त्या मनशाक अनेका मनशाक ट्रान्सफर करूंक अवकाश आसा. आमी पळयता गाणनाच्या पुस्तकांत 11व्या अध्यायांत थंयसर मोइजे कडेन जाय तितलो आत्मो देवाचो आत्मो आसलो आनी तो आत्मो 70 जाणांक एट ए टायम एकट्ट बोटी ट्रान्सफर जावन येता. अशें म्हणटा मोइजे भायर गेलो आनी जें कितें सर्वेस्परान ताका सांगिल्लें तें ताणें लोकांक सांगलें. ताणें लोकां मदल्या 70 मलगड्यांक एकठांय केलें आनी तांकां तंबावूं ताणें हाडलें. सर्वेस्पर एका कुपान सकला देवलो. तो मोइजे कडेन उलयलो. ताणें मोइजेर आसलो इल्लो आत्मो घेवन तो 70 मलगड्यांचेर गेलो. आत्मो तांचेर येना फुडें ताणें प्रवाद केलो. पळय हांगासर मोइजे विंचता देवान विंचले न्ही ते 70 जाण. देवान सांगिल्लें तूं 70 जाणांक हांगा दवर म्हणून हांव तो तुजो आत्मो काण तांकां वांडटा म्हणून. मोइजे विंचता मोइजे 70 जाणांक सिलेक्ट करता. पळयत पुस्तक म्हणटा ताणें सांगले प्रमाणे ताणें 70 जाणांक कोणाक सिलेक्ट केलें तांकां ह्या मोइजे तावन 70 जाणांचेर तो आत्मो देवलो आनी ते प्रवाद करूंक लागले. सांजोच्या 20व्या अध्यायान 22वें वाक्य म्हणटा जेजू हांगासर आपल्या शिसांक म्हणटा अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक. जेजू थंय आसलो ताणें इम्पार्टेशन करून तांकां तांचे वयर स्वास सोडलो आनी तांकां सगळ्यांक पवित्र आत्मो दिलो. त्या देखून आमी उडास दवरूंक जाय. आमकां कोणाक कॅरियर ऑफ म्हळ्यार देवाची कृपा
आसा कोणाचेर तांचे कडेन आमी मागून या तांचे कडेन उलोवन जर तर तांणी मोगान तांचे आशिर्वाद आमचेर वतले जाल्यार एक ती कृपा जें कितें ताजे कडेन आसा ती वांटली जाल्यार आमकांय मेळटा. त्या जाकोबान आमी पळयलें जाल्यार ताज्या 12 भुरग्यांक आपयलें, ताजे कडेन आशिल्लें आशिर्वाद वांटलें आनी त्या 12 भुरग्यांक कशें ताणें वांटलें पळय त्याच प्रमाणे ताणें सांगले पर्यंत तांकां ते आशिर्वाद जाले, तत्त वर्गाचे ते मनीस जाले आनी त्या 12 कुळयो त्यो जाल्यो. त्या खातीर उडास दवरया आमचे आसचे ती कृपा जोडूंक एक्टिवेट करूंक आमकां कितें जाय. पयल्यान देवाचें आमकां देवाचो उजवाड जाय, लायट ऑफ गॉड देवाचो उजवाड जाय. दुसरें मागणें जाय. तिसरें आमकां इम्पार्टेशन गिफ्ट आमकां मस्तू उपयोगाक पडटा. आनी अशें करता की थोडे फावटी आमकां जिवितांत मस्तू कश्ट आशिल्ले बरें भोगता. म्हाकाय भोगता, तुकाय भोगता, खाले हें आमी इतले मागण्याक येता, आमकां इतले कश्ट आसात म्हूण भोगता. आनी अशेंच सांग पावलो की भोगलें हांव इतलें बुरा मागणें करता तरी पूण म्हाका खालें आसा, सगळ्यांक म्हजें तोंड बरेंपण जाता, म्हाका कांय ना म्हणून. आनी थवळ तो सांग पावल सांगता आसतना दुसऱ्या कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12व्या अध्यायान 8व्या आनी 9व्या वाक्यान म्हणटा, ओ दुस्मान म्हजें तोंड पयस सरो म्हणून 3 फावटी सोमिये लेगी हांवें मागलें, पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो, कित्याक मनशाच्या अस्कयतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताचे सकत म्हजे तें वस्ती करचे खातीर म्हज्या अस्कतकायेचे वडवीक हांव खुशेन सांगता. त्या देखून भियेनाकात मोगाचे न्हू. आमकां कृपा खंयसर आमकां जिवितांत इतले कश्ट आसतना कितें गे म्हणून खंडीत जावनी हर एका व्यक्तीक सर्वेस्परा देवान विविंगड कृपा दिल्या. आमी एक्टिवेट करूं ना ती विशय दुसरी, आमी एक्टिवेट करूं ना विशय दुसरी. कृपा आमचें तें आसा. जेजून मुस्तो जापा करूंक शकलो. देवान जेजून सांगलें सांजोच्या 14व्या अध्यायान आमी 12 ते 14 वाक्य पळयल्यान थंयसर म्हणटा मुचे की तुमी दोडथ्यान तुमी बरीं कामां करूंक शकतल्यात. म्हळ्यार हांगासर म्हणटा कित्या बरीं कामां करता, इतलीं बरीं कामां करता, कशीं करता, देवाचो पूत जावन हांव करता. मागीर म्हणटा सांजोच्या 14 ते 12 ते 14 वाक्यान म्हणटा हांव मुजे की दोडथ्यान तुमी बरीं कामां करूंक शकतल्यात. त्या देखून देवाची कृपा आमचे थंय आसा, हर एकले थंय आसा आनी ते एक्टिवेट करची मात्र आमी गरज आसा आनी थवळ आमी मस्त बरें करूंक साध्य आसा. थोडे फावटी आमकां भोगता आमचे कामांत चलनात, ताका स्पीड करतारान करची ती एक देवाची कृपा. एस्तेर बुकांत आमी पळयता 2ऱ्या अध्यायान 8व्या आनी 9व्या वाक्यांत थंयसर पळयलें जाल्यार ताका एस्तेराक आयिल्ल्या वेळार थंयसर पडटा तिचें आनी तिका ताजी कृपा लाभली. तिच्या शिंगांक गरज आशिल्लो वस्तू तिच्या शिंगाराक गरज आशिल्ल्यो वस्तू आनी ती तेची जेवणां दिवंक ताणें तुर्तान वेवस्था केली. म्हळ्यार सर्वेस्परची कृपा आसता आसतना तुर्तान संगती घडटात. मात्र न्ही आमकां मुस्तुपडी भोगता आमकां सहाय करूं, आमकां हेल्प करूंक ना, सगळ्यांक आमी हांवें करीचे म्हणून. देवाची कृपा आसल्यार आमकां एक एकलो हेल्प करूंक मेळटा. आमी पळयता फिलिपकारांक बरयल्ल्या 1व्या अध्यायान 7वें वाक्य, तुमकां सोमेस्त विशयन म्हाका तशें भोगता तें वचबी, कित्याक तुमी सक्कडी म्हाका चड मोगाची हांव बंद आसतना म्हज्या धर्म प्रचाराक कामांत म्हणजे सुवार्थ सत सांबाळून व्हरच्या आनी ते तिरकच्या देण्यांत म्हजे समेन तुमी समेस्त वांटले जाल्यात आमकां हेल्पर्सी आमकां देव धाडूंक शकता. हर एका संगतींत आमच्या कामांनी आमकां देव विविध जाणांक आमच्या कामांनी तो ताज्या कृपे मुखांतर आमकां हर एकल्यांक तो धाडूंक शकता. त्या देखून म्हाका उडास दवरी आमच्या जिवितांत म्हाका तुका गरज आसचें कितें जिवितांत सुपर नॅचरल पावरार मस्तो बोरींग कामां करूंक गरज आसचें कितें कृपा म्हाका तुका गरज आसा. आनी कृपा आमचेर आसली आमी एक्टिवेट करची गरज आसा. आनी केदाळा आमी एक्टिवेट करता थवळ आमी ह्या संवसारांत उसल्या पावंडाचें बरें जिवन जिवंक शकता. आज आमी खंयच्या वर्गाचे मनीस जावन आसूंक पुरो. आमी खंत करीजे म्हणना, बेजार करीजे म्हणना. त्या देखून हांवें पयलीं तुमकां दाविदाच्या सांगात्यांचें एग्जाम्पल दिलें. तुमी खंयच्याय स्टेटसार आसूंक पुरो. ताजे कडेन आयिल्ले कांय सका नातले, कांय तांकां नातले, म्हळ्यार समाजीक नाका जाल्ले मनीस, तरी पूण तांकां त्या दाविदा वट्ट पडोवन ते उंचल्या वर्गाचे सैनीक जातात आनी उंचल्या पावंडाक मुखल्या जिवितांत पावतात. जेजू वट्टो आशिल्ले एक सामान्य पागी ह्या टॅक्स कलेक्टर जाल्यार तेय उंचल्या पावंडाक पावले जाल्यार म्हाका आनी तुकाय मोगाच्या न्हू अवकाश आसा जिवितांत
उंचल्या पावंडाक वचून बऱ्यांतलीं बरीं कामां करूंक, जायतीं वर्तीं कामां करूंक, सर्वेस्पराचें कृपेद्वारे करूंक आमकां अवकाश आसा जाल्ल्यान आज देवा लागीं मुखल्या आराधना वेळार मागया. सर्वेस्परा देवा, तुजी वर्ती पदवेची कृपा, महिमेची कृपा आमचेर देवय आनी ह्या मुखल्या आमच्या जिवितांत जाय तितलें उंचल्या पावंडाचें वर्ती जायतीं कामां करूंक तुज्या पदवेन आनी तुज्या सक्तेन आमकां कामां करूंक कृपा लाभय म्हणून आनी ह्या जिवितांत उजवाड जावन दिवटून येदलो उजवाड जावन जियोंक आमकां कृपा लाभय म्हूण आज आमी देवा लागीं मागया. आमेन. Let us surrender to the mighty Lord. Let us surrender all our worries, all our tensions. Let us surrender all our weaknesses. Let us surrender our surroundings and everything that is keeping us away from the Lord. Jesus, we surrender these things unto you, to the Father. Lord, use your divine will, divine grace in our life. Lord, as we are surrendering our life unto you, take away all the sickness, heal all the diseases. Lord, we surrender our pain, both spiritual, mental, and even physical pain which we have surrendered. We bring it unto you. Lord, with your divine grace, heal each person of all the pains. Lord, we also surrender every kind of grace that is in our life, every kind of gift and talents that are within us that cannot be seen. By your mighty grace and your mighty hand, let it come alive in the mighty name of Jesus. Lord, we pray, let your fire come in our life. Let everything change. Let the supernatural presence of God and let the supernatural graces in us be activated in the mighty name of Jesus. Lord, we pray the authority and the grace that you have given in our lives, we surrender it unto you. Lord, we pray as we are surrendering unto you, let us be aligned and assigned to the right people. Let us be at the right place. Lord, grant us the grace to go to the right place, to be blessed. Grant us the grace for the gifting to be activated. Grant us the grace for us to be in right associations. Lord, as we are surrendering these things unto you, may your mighty grace and your power enter our life. Let every defeat be transformed into a victory. Hallelujah, 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 ba 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 bishiri di 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 di. Hala ba 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 ra ba 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 shala gala gala ba 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 ra ba 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 ba. Hara shiri di 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 na na la ra ra ba 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 shala gala 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 gala. Hala ra ba 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 ra ba 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 shiri di 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 na 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 na. Hala la na na ba 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 shiri di di na li 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 li. 550 आणि 100 आम्ही उभी रव्या आणि गव्या गीत उलो मार तुझ्या सम्याक तू उलो मार. उलो मार देवा तुझ्या उलो मार. उलो मार उलोमा देवा तुझ्या उलोमा. अस्तित्वचे तो जावन आसा संपूर्ण जावच्या उलोमा. अस्तित्वचे तो जावन आसा संपूर्ण जावच्या उलोमा. उलोमा उलोमा देवा तुझ्या उलोमा. उलोमा उलोमा देवा तुझ्या उलोमा. पुत्रान आणि करण्यान तुझ्या देवा संगी सहभागीदार. उतरान आणि करण्यान तुझ्या देवा संगी सहभागीदार.
वाडोंक सोम्या जिनियेन मोजा जावच्या खावे ताचे बरी उलो मार देवाक तुझ्या उलो मार देवाक तुझ्या उलो मार सुखा दुकान कष्टा नष्टां देवाक तुझ्या उलो तुमा सुखा दुकान कष्टा नष्टां देवाक तुझ्या उलो तुमा भोगच्याक शांती मेळच्याक आदार देवाक तुझ्या उलो तुमा देवाक तुझ्या उलो देवाक तुझ्या उलो देवाक तुझ्या देवाक तुझ्या देवाक तुझ्या हालेलुया 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 उलोमा सम्या रेगांत का सम्या होला तुका सम्या महिमांत का सम्या हालेलुया हालेलुया. Lord, in your mighty name, we come to you and surrender all the people who have asked us to pray. We especially pray for Pradeep. All his intentions may be fulfilled. All his problems may be solved. We also pray for Sushant and Ronald and many people who are unwell. Jesus, by your divine grace, we pray that your supernatural grace may come upon their life. Lord, as you're showing the peace of God in this place, we surrender all our worries. We surrender all our tensions unto you. Jesus, we also surrender our problems and the things that seem impossible to us. We surrender all the circumstances and the individuals who do not seem to see the way. By the mighty grace and the fire of the Holy Spirit, right now, let everyone's life be transformed. Lord Jesus, we pray, let the mighty fire come down upon our lives. Like in the days of Elijah, let the fire of God come and touch us, cleanse us, wash us. Lord, we pray against all kinds of obstacles in our life. We pray against all kinds of powers, temptations, and the sins in our life. May the fire, which is a consuming fire, come in our lives, come in our surroundings, come in our families, come in all the people's lives who are near and dear to us. Jesus, we are surrendering unto you right now by your divine grace. Let the anointing and the grace of God in our lives be made active. Let every gift and the fruit of the Holy Spirit and the charisms be made active. Jesus, as we raise our hands and we pray unto you, and we sing and pray unto you, let every kind of fortress come down. Let every kind of obstacle in our lives may be broken by the mighty name and the blood of Jesus. Hallelujah, hallelujah. सुमिया मुखार ह्या घडये तिंबियांनी आमी आसा जेजूचेर आमची दिश्ट आमी ह्या घडये दवरया. सर्व आमची काळजाचे अत्रेग, आमची तेसांव, आमचे इरादे, आमचे कश्ट, आमची बेजाराई, आमच्या जिवितांतले निरासपण, सलवणी, पिडा शिडा सम्याक आमी ह्या घडये समर्पण करया. विशेष करून ह्या घडये सम्या लागीं बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर मागोंक आमी मुखार सरया.
विविध लोकांनी विविध मनशांनी आमच्या लागीं तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक विसारलेलें आसा. प्रत्येक करून समया ह्या घडये तुज्या पांयां तळी आमी जमलेले आसा. सर्व पिडेस्त भाव भयणींक तुज्या पांयां तळी ह्या घडये समर्पण करता. ह्या दिसांनी मगळा जेजू कॅन्सर पिडा आसूंक पुरो, डेंग्यू ताप आसूंक पुरो, विविध रितीच्या पिडेनी कश्ट नासच्या हर एका भाव भयणीक समया तुज्या पांयां तळी समर्पण करता. समया आशिर्वादीत कर तांचें जिवीत, जे कितें ती मागून आसात त्या घडये प्रत्येक करून ह्या पिडेंतली तांकां सुटका तूं फावो कर. ती सोसून व्हरच्याक धैर्य आनी कुमोग तांकां तूं दी. ह्या घडये समया प्रत्येक करून विशेश करून तुज्या अमोलीक रक्तान सर्व पिडेस्तांची कोड तूं पवित्र कर आनी तांकां बऱ्या भलायकेन सांबाळ म्हूण समया ह्या घडये परतून आमी मागता. कष्टातल्या नोयेया वसंते म्हाका दिया, दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान म्हज्या. ह्या घडये समया सांगत आसा आमी ह्या घडये मागून आसा. ह्या कठीण पावसा द्वारी नाना रितींनी कश्ट आसच्या लोकां खातीर ह्या प्राकृतीक विकोपा मरी फात जायत्या जरांची घरां बुडलेलीं आसात. सबार जाणां थंयसर कसलो न्हू गडे कसलो न्हू तांची घरां नासल्यात जिवीत होगडायलां. ह्या घडये समया ह्या रितींनी निराश्रीत जाल्लेली आसलेल्या लोकां खातीर समयात आमची मागणी प्रार्थना आमी ह्या घडये समया भेटयता. समया तांकां तूं आदार दी. प्रत्येक करून बऱ्या मनाच्या मनशा मुखांतर गरजेची सेवा आदार तांकां फावो जावन दी. प्रत्येक करून तांच्या दिसपट्ट्या जिविता गरज आसो गरजेचें खाण नेसान पिवान रावोंक एक ल्हानशें बिडार तांकां फावो कर. आनी प्रत्येक करून समया ह्या घडये मागता असल्या कश्टांत आसच्या सर्व लोकांक तांकां तूं सांबाळन वर आदार दी म्हूण समया तुजी कुमोक आमी ह्या घडये मागता. चंचल सायनाका कंगाल सायनाका आस्तलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या. चंचल सायनाका जंगल सायनाका आस्तलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या. ह्या घडये समया तुज्या पांयां तळे मी समर्पण करता. आमच्या भुरग्यां बाळांक आमच्या युवा जनांक तांच्या शैक्षणीक जिवितांत समया तांकां तुजो सांगात तूं फावो कर. जाणवायेचीं भुरगीं तांणी जावंक बरें शिकप तांणी आपणाक बरो फुडार दिवशीन तांणी मेटां काडूंक समया आशिर्वादीत कर. युवा जनांक समया तुज्या बेसावांनी तूं बर तांचें जिवीत शेगुणांनी भरलेलें जावं. बऱ्या संगतींतय तांच्या गुमान तांणी व्हरच्याक बऱ्या संगतींतय तांचें जिवीत तांणी चलोवन व्हरच्याक समया आशिर्वादीत कर. खोट्या संगतींतावन सरितीच्या वडण्यातावन तांकां तूं सांबाळन व्हर. समया विशेश करून बेकार भोवन आसच्या युवा जनांक बरें काम तूं फावो कर. सैरिकेच्या सद्यार आसच्या सर्व लोकांक समया बरी सैरीक तूं फावो कर. कुटुंबा जिवीत तांकां तूं दी आनी आमरी फात समया तुजो मोग आमच्या भुरग्यांतय आमच्या युवा जनांतय वत म्हूण समया ह्या घडये तुजे मुखार परतून आमी मागता. बिये नाका मोच्या बाळान आसाय तूं मोच्या पायांतळा. बिये नाका मोच्या बाळा आसाय तूं मोच्या पायांतळा. मागता समया आमचेच खातीर ह्या घडये तुज्या पांयांतळी दिंबियांनी आमी आसा समया आमकां हर एकल्यांक तूं पळयताय. आमच्या जिविताचे कश्ट उणेपण
आमच्या जिवितांतली निराशा कश्टांचे जिवीत सोम्या तुज्या पांयतळे आमी हाडटा. आमच्या कुटुंबा जिवीत पवित्र कर. आमच्या वावरांत तुजो सांगात दी. आमच्या विविध रितीच्या अडचणींत सोम्या आमकां तूं सांगात फावो कर. सोलवणेच्या मेटांनी चलतना बरोवसो आमकां तूं दी. सोम्या पिडेच्या कुडींक बऱ्या भलायकेन तूं सांबाळ. आनी प्रत्येक करून सोम्या आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच तुजे थंय आमचो विश्वास दवरूंक, सदांच तुमचे तुजे थंय आमचो बोवार्थ करूंक ह्या घडये सोम्या आशिर्वादीत कर म्हूण आमी तुजी कृपा मागता. वारे वादा जिनेन म्हज्या आयल्या वेळा हांव येता तुजे बागा जियेवंक नाका आसरो मोसो वेंगतान तुका. सोम्याच्या आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. इथ्या व्हडा सक्रामेंता सस्तांक नामान करुया पुर्विल्या त्या रुपा बदला नव्यो रिती आदार्या सलगोन वेच्या अस्कत विश्व्या बावटाचे बोल दिव्या जशे बापाक तशेंच पुता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना एकाच ताळ्यात हसिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमी नावाडता. आमेन. ये देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टां सोगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणी सफळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेता निराश करता सासनाच्या सासना. आमेन.